काल जी ऑर्डर पास जाल्ली त्या प्रमाणे आमी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फायल केली। तांकां जी कमिटी जी आसा आनी गव्हर्मेंटाचे लॉयरान एडवान्स कॉपी दिली, तांकां पावयली कॉपी, आनी तांच्यांनी तांचो तेजेर से जो आसता, उत्तर आसा, तांच्यांनी तेजें उत्तर दिलें। कोर्टान आमचे आर्ग्युमेंट्स आयकले आनी जी काल जो कोर्टाचो ऑफिसर वचून जी खंय कितें इन्व्हेंटरी जी आमी करपाचें आशिल्लें तें आमच्या एप्लिकेशनाच्या अनुसरून कोर्टान बऱ्यापैकी ऑर्डर पास केल्या आनी जो मनीस थंय आतां वचपाचो आसा अशें स्थगीत केल्लें आसा आनी ती आमी सर्टिफायड कॉपी आतां ऑलरेडी मागिल्ली आसा, ती 2:30च्या सुमार मेळटली। पूण कोर्टान आयज बऱ्यापैकी पास केल्ली आसा ऑर्डर किती दिल्या ती ऑर्डर जी आसा थंय सर्टिफायड कॉपी आतां ऑलरेडी 2:30 सुमार मेळटली। पूण तात्पुरती तुमकां अशें सांगता की जे आयज थंय काल कितें डायरेक्शन दिल्लें कोर्टान बेलिफाक जे कितें वचून दिल्लें तें करपा खातीर तें कोर्टान स्थगीत केलां आनी आयज जी हियरींग 2:30 सुमार आसा तें प्रिपोन करून मुदळ घेतलें आनी आतां तें 6 तारखेक दवरिल्लें आसा। प्रोविजन आहा प्रिपोन करपाची आसा, प्रोविजन आसा तशें करपाक। कोर्टाक समज हें अर्जन्सी आसा, पब्लीक इश्यू आसा, पब्लिकाचो इंट्रस्ट आसा आनी देवीची जी जें फंक्शन जावंक जाय, जी जात्रा जावंक जाय ती स्मूथपणे जावपाक जाय हें कन्सिडर केल्लें गेल्लें आसा। तांच्यांनी जे से तांचो दिल्लो आसा तांच्यांनी रथाक आडोवपाक तेंचें कांय ऑब्जेक्शन ना अशें कमिटीच्या हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेंचो से दवरिल्लो आसा, दिल्लो आसा से। आनी आमकां न्यायदेवतेचेर संपूर्ण विश्वास आसा की जबरदस्त आनी बऱ्यांतलो बरो न्याय आमकां प्रविश्ट दितली। आतां ज्या प्रकारची जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर आमकां 2:30 मेळटली, ऑलरेडी सर्टिफायड कॉपी मागिल्ली गेल्ली आसा। पूण जे स्थगीत जे कितें काल जी ऑर्डर आशिल्ली ती आयज कोर्टान सुमोटो आमच्या एप्लिकेशन प्रमाणे आनी पब्लीक इंट्रस्ट लक्षांत घेवन पे केल्ली आसा। तुमी कितें मागलें? आमी तेंच मागिल्लें की मॉडिफिकेशन जी आसा ऑर्डर मागिल्ली, कारण पब्लिकाचो विशय आसा सगळे कडेन स्मूथली जावचें, कसलोच थंय कांयच केवस जावचो न्ही, गडबड जावची न्ही, मारामारी कांय जावची न्ही, अशें इतलोच आमची हेजे कडेन मागणी आशिल्ली न्यायदेवते कडेन। त्या प्रकारची ते अनुसरून न्यायदेवतेन सारको बऱ्यांतलो बरो निवाडो आतां एट प्रेझेंट पास केल्लो आसा। सकाळी मूव केल्ले तुमी आमी सकाळी मूव केल्ले। आतां कंडिशन कितें घातला तांकां? आतां तीच एक्झॅक्टली कंडिशन कितें बरयलां म्हाका ती जी आसा 2:30 सुमार मेळटली। तेंची कॉपी तुमकां मागीर हांव 2:30 अवेलेबल जात्रेक काय जात्रा खंयच्याच परिस्थितीन आडोवना, कांयच करूना आनी जात्रा जी आसा स्मूथ वयतले। भाविकांची बऱ्यापैकी न्यायदेवतेन काळजी घेतिल्ली आसा, कोणाचीच भावना न्यायदेवतेन हांगा चुकयल्ली ना आनी अशीच आमी तेजे कडल्यान आमकां अपेक्षा आसतली सगळ्यांची जी गोश्ट न्यायप्रविश्ट आमकां हेजी मेळटली।